सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन जोगण्या एकल्याची आमची इंतेसांवां हे मिसाचे भेटेन आमी घालुया. आयच्या मिसाची मांडावळ करता समुदाय डॉमिनोस सायड, वालीस सायड, जयराम नागर आनी ऑर्चर्ड बे ह्या समुदायांतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज जुलियो आगियार आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचे पासत आमी मागुया. फादर कोसेसांव जाका तुमी सगळीं वळखतातूच आसतली, आयज सकाळीं तो भायर पडला, ताचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरया. आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस मनयता. संदेशकारां पासत मागुया. आमचे फिरगोजेन जी संदेशकारां आसात आनी दोतोनीचो वावर जो आमचो चलता ताचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सोबा दोन प्रांतीक जेजूच्या वळखीचो दीस संभ्रमता. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. जरूय ह्या वर्सा भावार्थ्यांक जेजूची वळख सदांचे परीन घेवंक सोयेक मेळूंक ना, तरी पूण लोकसंपर्क साधनाच्या आदारान जेजूची वळख भावार्थ्यां मेरेन पावोवंक वेगवेगळी खातीं जबाबदारेन वावुरली. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र आपल्या हातान घेतली जबाबदारी अदीक करून आवय बापायन, देव संदेशकारान आनी दोतोनीच्या भुरग्यां सवें पालूंक बारी वावुरल्या. आयची संभ्रमणी जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या भावार्थ आकारण्याचे वावराची. जेजू बापाची वळख सगळ्यांक पावोवंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकाच गांवांत व एकाच जाग्यार रावूंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून आपलो संदेश पुरगटालो. शिसांनी जेजूच्या पावलांनी चलून ताचो बरो वाव संवसारांत चालूच दवरलो आनी ताचे गोवाय जाले. आमचो गवळी बाप ह्या वर्साच्या गवळीक चिटींत जेजूचे गोवाय जावन आमकां उलो मारता. ह्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय म्हणल्यार तुमी
म्हजे गोवाय. ह्या विशयाच्या उतरांची आमी समजणी घेवया आनी कोण पोरी आमच्या जेजूच्या नीज गोवाय जावंक जाता तें नियाळुया. ह्या नव्या दोतोनीच्या वर्साचो विशय तुमी म्हजे गोवाय आनी यू आर माय विटनसीस आमच्या गोळीक बापान आमकां दिला. हो विशय आमकां धर्मदुताचो इतिहास ह्या पुस्तकान आवेसवोर 1 आनी वोळ 8 हातूंत मेळटा. देवान मनशाक आपलो मोग आनी काकलूत अणभवून ती दुसऱ्यांक आपल्या जिविताचे गोवायकेंतल्यान वांटूंक आपयल्यांत. ह्या वेळार आमी लोगोच्या एका कुणाची सोजमणी घेवया. पृथ्वी गोल ही पृथ्वी गोल कुणायता आख्या मनशाकूळ जे ह्या संवसारांत जियेता. खुरीस जेजूच्या मोदेस्तीपणा उद्देशी देवा आनी मनशाकुळा मदें जाल्ले आध्यात्मीक भेटेची निशाणी. जेजूचे मुखामोळ जो कोण दुसऱ्यांक जेजू दिवंक सोदता ताणें स्वता पयलें जेजूक आपणावून आपलें अंतर्गत बदलप अणभवूंक एकदमूच गरजेचें. काळीज सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं स्पश्टीत जालोल्या देवाच्या मोगाची खोलाय कुणायता. किरणा पवित्र आत्म्याच्या कार्या उद्देशी जे अंतर्गत बदलप आपूण स्वता अणभवता ताची कुणा. पावलां आपल्या अणभवा वरवीं स्वता भितरलें बदलप जावन गोवाय कशें फुडें वेतोल्या मनशांक ही पावलां कुणायतात. तीर पावलां तांबडी आपूण आसा थंयच गोवाय म्हूण स्पश्ट करतात. चलती पावलां काळी संवसाराचे शिमा मेरेन गोवाय दिवंक वेतोल्यांक कुणायतात. ह्या सातूय कुणाच्या आदारान ह्या गवळीक वर्साच्या विशयाचो तकटो आमी तयार केला. वरसभर आमी भावार्थ आकारणेचो वावर तशेंच ऑनलायन कॅटेकिजीस आनी रेज पोरजोळ ही मासिकां ह्या वर्साच्या विशयाचेर आटापून आमी चालूच दवरली. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमच्यो बऱ्यो चाली वागणुकेंतल्यान आनी वावरांतल्यान जेजूची वळख आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी शाळांनी उर्बेन आमी चालूच दवरूंक जेजूचे खोरे आनी नीज गोवाय जावं ह्या मिसा बलिदानान जोण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. भाव भयणीनो, आयज दोतोनीचो दीस मनयता आसतना आमी सगळीं संदेशकारां आनी आमी सगळीं जेजूचे गोवाय तरुया आसतना जायते पावटी आमी आवय बापूय कशीं व दोतोनीचीं भुरगीं कशीं व संदेशकारां कशीं चुकल्या. सगळ्या आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सूर पदवीदार देव आमची काकुत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Somiaci
चेशिली तूं संसाराचे पाप काताय आमची गाबूत कोर तूं बापाच्या उजव्या पोसल्यार आमचे मागणे ताकून घे कित्याक तूं वयतातल्या सांगाती देव बापाचे मनें जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. आयज आमचे फिरगोशीन बावतिज्म जातलो एब्न रॉडनी फेर्नांडीस हाचो रेमंड आनी रिमा हांचो पूत. तांची पासत आनी तांच्या गोराब्या पासत हे भेटेंत आमी मागुया. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टवलोल्या वावऱ्याड्या कशें न्हय. गुलामा सावले काशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्यांचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोतींनी भायर म्हाका आनीक कांयच ना. आतुन्नार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटा. विणपेच्या सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवासो दोरी नासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशलकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतोरें. देवाचे मोडकार आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराक वाकाणात फापसोयलीं काळजां तो नव्यान बोरींग करता. जबाब सोरेस्पराक वाकाणात फापसोयलीं काळजां तो नव्यान बोरींग करता. सोरेस्पराक वाकाणात तो बोव बरो. ताच्या मानाक स्त्रोतां गायात. आमचो देव बोव मोगाळ, ताका आमी वाकाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोयलीं काळजां तो नव्यान बोरी करता. फापसोयलीं काळजां तो नव्यान बोरी करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सोरेस्पराक वाकाणात फापसोयलेलीं काळजां तो नव्यान बोरी करता. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जानवायेक मितमेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सर्वेस्पराक वाकाणात फापसोयलेलीं काळजां तो नव्यान बोरी करता. बागयोन पावलून कोरीतकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानान पोटगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका ओडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो.
तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोता. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेवली. पूण म्हजी खोशी विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमानान म्हाका दितात ते हक सोडून हांव तें फुकट परगोडटां. तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावया. सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोतांक जोडून घेवंक अस्कोतांक बरोबर हांवूय असोच जालां. थोड्यांक पूण कशी भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालां. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. उद्गाराक उबी रावया. Sol espora, sol, sol, sol espora. Sol espora, sol, sol, sol espora. Sol espora, sol espora. Sol, sol, sol espora. Sol espora, sol espora. Sol, sol. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sol espora, sol, sol, sol espora. Sol espora, sol, sol, sol espora. Sol espora, sol, sol, sol espora. Sol espora, sol espora. Sol, sol. E sove assun. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंथरुणार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा बासांच्या खूब बोडलीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदून गेले आनी ताका सोदून काडटोच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोंगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिलियांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. रिक्षा भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या वळखीचो दीस आमच्या दोन प्रांतांत, गोंयच्या दोन प्रांतांत आमचे फिरगोजेंतूय आयज आमी उगडास करता ह्या जेजूच्या वळखीच्या दिसाचो, दोतोनीचो दीस. आख्खें वर्सभर दोतोन इगर्जेन जावंक ना, पूण खेरीत भाशेन ह्या आख्ख्या वर्सान जेन्ना पॅन्डमीक आमकां मेळ्ळो, कोवीड-19 पॅन्डमीक, तेन्ना
शिक्षणूय बीन जेन्ना ऑनलायन जालें तेन्ना दोतूनय बीन आमची ऑनलायन जाली. सगल्यांक पावलें. थोड्यांनी उगडून पळयलें, थोड्यांनी उगडून पळोवंकूच ना, थोड्यांक आजून पासून खबर ना ऑनलायन क्लासीस चलता म्हूण. पूण जेजूची ओळख जी आसा ती न्हूच फकत हे दोतोनींतल्यान आनी दोतोनीच्यो क्लासीस ज्यो ऑनलायन येतात तातूंतल्यान, पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी घेतल्या. जेजूक अणभवला, जेजू कडेन दुसऱ्यांक आमी दिला, हो घडये उरफाटें केलां. आमकां कांयच खबरूच ना, आमकां कांयच पडलेलेंच ना. देव खंय आसा आनी इगोर्ज खंय आसा आनी इगोर्जेची शिकवण खंय आसा घडये सांडलेलीं आसा हांव जायतीं जाणां. आनी आतां परतून जेन्ना इगोर्जो उक्त्यो जावपाक लागल्यात आनी लोक इगोर्जेन वचपाक लागला, आजून पासून थोडीं जाणां हांकडेतात. आजून पासून थोडीं जाणां घडये ऑनलायन मिसां जातात ताचेरूच डिपेंड आसात. घरा बसून सुसेगाद मिस चोवपाक जाता. घडये असली पद्दत थोड्यांच्या जिवितान भितर चल्ल्या. हें सगळें धरून आयज जेन्ना आमी हो दीस मनयता, दोतोनीचो दीस, जेजूचे ओळखीचो दीस, आयज जोण एकल्या क्रिस्तांवान जाणें बावतिजम घेतला ताणें आपणाक प्रश्न करपाक गरज. आनी कोणाक दुसऱ्यांक न्हू. इगोर्जेन कितें केलें, कॅटिकिस्टांनी कितें केलें, आवय बापायन कितें केलें, भुरग्यांनी कितें केलें, वो आमचें दोतोनीचें केंद्र जें आसा डायसिजीचें तेमी कितें केलें, हो प्रश्न विचारीत जाल्यार आमी सगळीं थंयच उरतले, थंयच सांडटले. पूण आयज जेन्ना हो दोतोनीचो दीस मनयतात तेन्ना आमी जोण एकल्या क्रिस्तांवान जाणी बावतिजम घेतला, आमकां जोण एकल्याक विचारपाक गरज. जेजूची ओळख. हांव खंय आसां, हांवें कितें केलां, हांवें कितलें घेतलां आनी हांवें कितलें दिलां. हें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमच्या मुखार देवाचें उतर दवरता थोड्यो गरजेच्यो वस्तू. आमचे सोडवणीक, आमची सोडवण जातलो जाल्यार जेजून खुर्सार मरूंक जाय आसलें. आनी खुर्सार मरचे पयलीं ताणें कोश्ट सोसूंक जाय आसलें. आनी ह्या कोश्टांची खबर आयचीं वाचपां करतात. सफरींग जरी तर ना, कोश्ट जरी तर ना जाल्यार आमचें जिवीत ते सोडवणेचे वाटेन व्हरूंक पासून आमकां कठीण. वो आमकां ती सोडवण हाडून आमच्या मुखार दवरल्या जाल्यार पासून ती आमकां घेवपाक कठीण. कित्याक जायते फावटी आमची नदर फकत म्हाका कितले त्रास पडटात, म्हाका कितें उणें जालां, म्हजो गराबो त्रासान पडला, हेंच जायते फावटी दिसती पडटा. दुसऱ्यांचे कोश्ट आसात ते कोश्ट, पूण जायते फावटी आमकां ते दुसऱ्यांच्या कोश्टांचें दूख भोगच ना. धरुया ह्या दिसांनी जायतीं जाणां कश्टवतात आनी सगळ्यांहून चड कश्टवतात ते आमचे शेतकामती. दिल्लीचे बॉर्डरीचेर आसात. पंजाब, हरियाणा आनी दिल्ली हे बॉर्डरांचेर भायर सरून आयिल्ले आसात. आयज 73rd वा 74th डे, 74 दीस जाले. थोड्या जाणांक खबर पासून ना शेतकामती म्हणटा ते आहा म्हूण. जेवपाक जाय, खावपाक जाय, पूण शेतकामत्यांची खबरूच ना. आयज हे शेतकामती जे दुसऱ्यांच्या पोटाची भूक मारतात, दुसऱ्यांचे कोश्ट ल्हव करतात, भोव करून भुकेचे, तेच आयज कश्टवतात रस्त्यार. पूण तांची खबर आयज बडी बंद जाल्ली आसा. व तांची खबर दुसऱ्यांक पावत म्हूण गव्हर्मेंटान पासून ऑनलायन जी खबर वता ती बंद केल्ली आसा. इंटरनेट बंद केल्लो आसा त्या वाठारांत. म्हणटच खबरूय लोकांक पावना, प्रसंग जायना, संदेश वचना. आनी संदेश वेता जाल्यार तो आडायन दवरला. कित्याक कोश्ट सोंसतात ताचे वरवीं ही सोडवण येवपाची आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, हे जे कोश्ट सोदतात तांचो आतां आमी उगडास केला ह्या शेतकामत्यांचो. जे सरकारान जो कायदो पास केला, 3 फार्म लॉज, शेतकामत्यांक आदार करचे सुवातेर कॉर्पोरेट्स जे आसात तांकां वयर काडटा आनी शेतकामत्यांक आनीकूय गरीब करता, असले कायदे जे आयिल्ले आसात ताचेर निशेध मारूंक आनी आपणाचें अस्तित्व सांबाळूंक हे शेतकामती जेन्ना आयज बोवाळ मारता तेन्ना तांच्या कोश्टांचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमच्यान समजूंक जाता कोश्ट जायते तरेचे आसात. कोश्ट कुडीचे आसात, फिजिकल सफरींग. आनी फिजिकल सफरींग म्हणटा तेन्ना घडये आमकां कसली इंजरी जाल्या, वो घडये आमकां दुयेंस जाला, वो ह्या दिसांनी जे कोण
प्रोटेस्ट करूंक भायर सरतात तांचेर लाठी पडटा वो तांकां जेलीन घालून व्हरून मार घालतात. जर्नलिस्ट आसात तांकां पासून जेलीन व्हरून मार घातलो. कोस्ट कुडीचे जेन्ना संदेश दिवपाक प्रयत्न केलो तेन्ना मार पडलो. जाल्यार दुसरे भाशेचेय कोस्ट आसात, मेंटल सफरींग आसा, भिवयल्ले आसात जायत्या जाणांक आनी ह्या पासत मनान घुसपल्लीं आसात जायतीं. हांवें जरी तर म्हजो ताळो उबारलो जाल्यार म्हजें घर मोडटलें, कित्याक तें इलिगल आहा, तितलो पार्ट आहा तो इलिगल आहा, चूप राव. हांवें जरी तर ताळो उबारलो आमचें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद करतले, आमचें वॉटर कनेक्शन बंद करतले, कित्याक म्हजें घर इलिगल आसा. ओ मंत्र्या लागीं फावर मागून तें बांदलोलें देखून चूप राव. मेंटली प्रेशर आसा तकलेचेर. जरी तर हें वायट चलता, म्हाका बरें दिसना आनी हांव म्हणटा ओय हें वायट, हें जावपाक जायना, पूण भिरांत, सफरींग. तिसरेय भाशेचें आनीक सफरींग आसा, इमोशनल सफरींग आमच्यान म्हणूंक जाता. काळीज आमचें आयज दुखलेलें आसा, कित्याक फुडें आमच्याच कोण बाराबोर आसात तांणी आमकां फटयल्यात, वो कोणें आमकां कितें म्हणलां, वो कोणें जांकां आमी पात येताल्यो तांणी आमकां घात केला. भितरल्यान काळीज दुखलेलें आसा. म्हणटच हें इमोशनल सफरींग आमकां आयज घडये जाल्लें आसा. असली आनिकूय जायते भाशेची सफरिंग्स आमच्यान पळोवपाक जातात. आमचे संबंद जे आसात, रिलेशनशिप्स आसात, आमचे जॉब्स आसात, आमचें शिकप आसा, हातूनय जायते तरेचें कोस्ट सफरींग आमी वेगवेगळे भाशेन वेगवेगळ्या जाणांनी पळयलां. जाल्यार ह्या सगळ्यान संदेश कितें आमकां देवाचो? हाच्या पयल्या वाचपान जोब, ह्या जोबाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा कशे भाशेन देवाचेर विस्वास दवरून रावंक तो सोदता. कोस्ट ताचे मुखार ताका दिसती पडल्यात. आनी जरी तर आमी हें जोबाचें पुस्तक वाचलां जाल्यार सुरवात जाता आसतना देव आनी देंवचारा मदें एक भासाभास, जंय देव एके भाशेन जोबाची वडवीक करता. पळयला तुवें जोब म्हज्या मोगाचो, आपुरबायेचो, तो कितले बरे भाशेन जिवीत जियेता, कितलो प्रमाणीक तो. आनी तेन्ना देंवचारान पत्तें घातलें, ओय तो इतलो बरो, तो बरो कित्याक? कित्याक तुवें ताका सगळें दिलां, फॅसिलिटीज सगल्यो आसात ताका, ताका कितें उणें केलां तुवें, देखून तो तुका बरो. एक चिमटो काड आनी पळय तो तुका गाळयो मारपाक लागतलो, तो तुजेर शिराप घालूंक लागतलो. आनी तेन्ना देवान ही चॅलेंज मानून घेतली, हें आव्हान जें देंवचारान दिलें तें देवान मानून घेतलें. बरें पळोवया, तुका जाय तें कर, फकत जीव काडनाका ताचो. आनी त्या उपरांत जोबाच्या जिवितान सगळे तरेचें दूख, फिजिकल मूड, मेंटल मूड, वो इमोशनल, हे सगळे तरेचें सफरींग, दूख, कोस्ट जोबाच्या जिवितान आयलें. आनी एक उतर जोबान सोडूंक ना. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आनी हेंच म्हणून शेवटाक जोब जैतिवंत जालो. म्हणटच हे कोस्ट, त्रास, हें सफरींग जें आयिल्लें तें बेस्तें न्हय, वो तो वायट म्हणून न्हय, तो बरो मनीस, प्रमाणीक मनीस. देवान पासून ताची वडवीक केल्या तरूय आसतना ताका कोस्ट. आयज आमी जायते फावटी हो प्रश्न करता, दुसऱ्याचें सफरींग आमकां दिसती पडना, आमी जाप पासून काडची ना. म्हाका कित्याक पडलां हो एटिट्यूड घडये आमचो जायत्या जाणांचो जाल्लो आसा. पूण आमकां जरी तर कितें जालें, म्हाका इल्लें कितें उणें जायत जाल्यार हांवें केन्ना कोणाचें कितें वायट केलां, हांव कोणाचे वाटेक गेलां, हे प्रश्न जायते फावटी आमी विचारता. म्हाका कित्याक? आयचे दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता, काम कितें म्हजें? म्हजें काम संदेश दिवपाचें, शुभ वर्तमान परगट करपाचें. आनी हें शुभ वर्तमान परगट्टा तातूंत म्हजी वडवीक ना. जरी तर हांव असलो वावर करता, म्हणजे दूख, कोश्ट, त्रास जे आसात ताचेर जैत व्हरपाची शिकवण आनी ताचेर जैत वेलोल्या क्रिस्ताक जरी तर हांव परगट्टा जाल्यार तातूंत हांवें वडवीक करपाची न्हय, कित्याक तो म्हाका एक कायदो. आनी तें काम जरी तर हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा. भाव भयणीनो, हो संदेश आयज सगल्यांक पावपाक जाय, आमकांय पावपाक जाय.
जरी तर मेळूंक ना जाल्यार घेवपाक जाय. देखून आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां सर्वेस्पराक वाकाणात, फापसुल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. म्हणटच आमचे कोश्ट त्रास जरी तर आमचे मुखार दिसती पडटात, जावं आमचे पर्सनल सफरींग ऑर आमचे समाजान जे सफरींग आसा ते आमकां दिसती पडटा, जाल्यार हो जाबाब आयज आमकां घटाय दिवं. आयज न्हूच फकत मनशां, आयज सृश्टी कश्टवता, आयज जनावरां कश्टवतात, आयज झाडां कश्टवतात, जांचे पासत ताळो उबारतलो घडये कोणूच ना. जाल्यार हें दूख, हे कोश्ट, हे त्रास जे आमकां आयिल्ले आसात, कित्याक आयल्यात, कोणें हाडल्यात, कितें करपाचें, जायते फावटी हे प्रश्न. जाल्यार ह्या कोश्टा मदें, ह्या त्रासा मदें जेजून कितें केलें तेंय आमकां दिसती पडटा हेच्या शुभ वर्तमानान. सिमांव ताचो पयलो शीस विचून काडलेलो आपोस्तल जावं, आनी ताची सासू जोरान भाजताली. तांच्या घरान वचून पयली तिका बरी केली, तिच्या हाताक धरली, उठयली, तिचो जोर पडलो आनी त्या उपरांत ती तांची सेवाय करूंक लागली. पूण तितल्यान काबार जावंक ना, फकत आपणाचो विचून काडलेलो ताकाच व ताच्याच गरोब्याक बरें करून मागीर ओगी रावंक ना. जेजू थंयसर पावला म्हूण रोखडीच खबर पावली आनी आख्खो नगरभर लोक तांच्या दाराचेर उबो रावलो. आनी जेजून शुभ वर्तमानान आमकां मेळ्ळां तशें सगल्या बडलीकारांक बरी केली. तांचे फिजिकल सफरींग जे आसले, कुडीचे कोश्ट आसले, ते बरे केले. दुयेंसांतली तांकां वाटायली आनी दुयेंसांतलीं जेन्ना वाटायलीं तेन्ना जायत्या जाणांक बरें दिसलें. दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवन थोडीं खुशाल जालीं, धांवून धांवून आपुणूय आयलीं. जायत्यांची काळजां जी फापसल्लीं आसलीं हे दुखीन तीं बरीं जालीं. म्हणटच जेजू ह्या कोश्टांतलीं आमकां निवारता. पूण हें निवारता तेन्ना थंयच रावना, थंयसर देंवचार पासून काडले आनी जेजूक परगटूंक देंवचार पयलो मुखार. आयज आमी आयकलां तो तांकां उलोवंक दिनासलो. कित्याक? आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. जायते फावटी हांव चिंत्तां, फुकट जरी तर एडवर्टीजमेंट जाता जाल्यार बंद कित्याक करपाक जाय आसलें जेजून. आनी तें जाल्यार देंवचार कोत्ता जो जेजूचेर आड, तो जरी तर एडवर्टीजमेंट करता आनी सांगता सगल्यांक की खरेंच हो देवाचो पूत. कित्याक देंवचार म्हणटात दुसरे कडेन आमकां मेळटा, तूं कोण तो आमी जाणा, तूं देवाचो अभिषेक. आनी हीं उतरां जरी तर तांच्या तोंडांतल्यान लोकांन आयकलीं जाल्यार ते चड स्वत मानतले. कित्याक देंवचाराक आमी चड भियेता, देवाक भिनाव आमी. देव आमकां सदांचो जाल्लो आसा आतां. पूण देंवचाराचें वो शिरापाचें, वायटाचें कितें जरी तर आमकां आयकूंक आयलें, रोखडीच भिरांत दिसता. रातचीं जरी तर सपनां पडटा जाल्यार सकाळीं मीस दिवपाक आमी धांवता. कित्याक? आमची शेमाय सोंपून गेल्ली, शेपाय सोंपून गेल्लो, हें पेसांवाचें घर, झेम पडना, आवाज येता घरान, मागीर आमकां मिसां जाय, भिरांत दिसता. पूण सगलें जरी तर सारकें आसा देवाच्या मोगान, देव आमचो मोग करता म्हूण आमी जाणाव जाल्यार आमकां पडलेलें ना मिसाक वचपाक, वो साक्रामेंतान वचपाक, कुमसाराक वचपाक, वो मीस दिवपाक तितले प्रयत्न करपाक गरज ना. म्हणटच जसली भिरांत आसा तेन्ना आमी धांवन येता. जाल्यार भाव भयणीनो, जेजू आमकां ह्या सगल्या वायटांतलीं जरी तर निवारूंक आयला जाल्यार हो संदेश आमी एकामेकाक दिवंक जाय. आनी तें जेजून केलें. हांगासर जाल्या उपरांत ते देंवचाराक बंद केलें पयलीं, तांकां उलोवंक दिवंक ना. कित्याक? ताका आमचेर विस्वास आसा. जे भाशेन देवाक जॉबाचेर सगलो विस्वास आसलो आनी ताची तो वडवीक कोत्तालो, जेजू आमची जण एकल्याची वडवीक करूंक सोदता. ह्या पासत देंवचाराक बंद केला, ताका उलोवंक दिवंक ना. कित्याक? आमी उलयतलीं म्हण. कित्याक? आमी आमच्या जिवितांतल्यान हो जेजू दुसऱ्यांक दितलीं म्हण. दिला काय आमी? वो दिवपाक जे आमकां सोयेक मेळटा तें घेताय काय आमी? आमी सुसेगाद ओगी बरीं आसा. जरी तर आमी ओगी बरीं आसा जाल्यार बागून पावलून म्हणलां तशें कोटा तुमचें, कोटा आमचें. जण एकल्यान म्हणपाक पडलें, वो तुमी. कित्याक? शुभ वर्तमान परगट करूंक जाय तें हांव करिना म्हज्या उतरांनी, करण्यांनी, आनी जे जे सोयेक मेळ्ळे हांव जावं ऑनलायन जावं ऑफलायन तेतूर करिना जाल्यार आमचें कोटा. जाल्यार ह्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक जेजून म्हणलें आतां दुसरे कडेन या. कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करपाक जाय. न्हूच फकत आपणाचे आसात तांकां
वो जे कोण धांवून जेजूशी येतात तांकां, पूण जे कोण येवपाक सोदिनात, जे कोण आयकूंक सोदिनात, जे कोण पयस आसात तांकांय हो संदेश पावोवंक जाय. जे कोण आयज आपल्या हातांत पदवी घेवन आसात आनी आपूण देव म्हूण समजूंक लागल्यात, भोव करून आयज आमचे पॉलिटिकल लिडर्स जे आसात ते आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करपाक लागलेले आसात. तांकांय संदेश मेळपाक जाय, तांकांय प्रसंग जावपाक जाय. जी फोटिंगपणां आनी नाडपणां ते करतात ती तांकांय कळपाक जाय आनी तें आमी सांगपाक जाय. जाल्यार भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान जेन्ना कोश्ट आमचे मुखार आसात, संदेश आमचे मुखार आसा, आमी जण एकलो संदेशकार जाल्यार हे दिसा दीस पडटो संदेश दिता आसतना जेजू तातूंत जरी तर ना जाल्यार हो संदेश कित्याक उपकारो ना. तर आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचो संदेश घेवया, जेजूचो संदेश दुसऱ्यांक दिवया. जावं आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी वा आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान, जावं जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताची म्हायती घेवन आनीक जे इश्यूज आसात तातूंत मिसोळ जावन जूय आमी ताळो उबारूंक जाय थंय ताळो उबारून बडे कोश्ट येतले, त्रास येतले, वो आमचेर कोण घराणी घालतलो, हें सगळें भियेनासतना आमी फुडें सरूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आनी हे भाशेन देवाचो संदेश दिवन जोबा सारकी शेवटाक जैत आमचें जातलें हें जाणा जावन जैताची वाट चलुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वी चार उचनारा, आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीत संभोवलो, आंकवार बरितान चलमलो, पोसपासल्या काळखाणीन पोसू सुचले, ताका कुर्सार चललो, तो मेलो आनी ताका आनी किपलो, तो मल्ल्या मल्ल्या देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक लोळशेवन जालो, स्वर्गाक चडलो, स्वर्गाक त्या बापाच्या उजव्याक पोसला, तुमी तांच्या मेल्ल्यांची मुसमी करून येतलो, सत्संत पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू देवाची बरी खबर, जाल्यार हीच बरी खबर आमकां दिवंक आयिल्ल्या जेजू मुखार आमची थोडीशी मागणी ह्या वेळार आमी दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, याज्ञीक तशेंच मटवाशी आपल्या आपावण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आडखळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरजे सोवें कितें ती वळखून घेवंक समेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळून दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंतांच्या आदाराक पावोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूची वळख बराबर बरें तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देव संदेशकारां तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकां आपकुशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्रान फावो जाल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समारंभतां क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र समेस्तांच्या बोवार्थाची आखारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपायां वरवीं बारी वावुरतात. केंद्रांत वावुरतेल्यांक आनी तशेंच हो बरो वार फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासकी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा, आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या प्रभू सभेच्या आदाराक सोड मानून घेवं. मोगाळ बापा, आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्यांकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. वेचून काडलेली कुडी, याज्ञिकी राजकोट, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्जा आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Soldani,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूड परगोठुया. Gesù melo, Gesù ci mozala, Gesù non è dolore. Gesù melo, Gesù ci mozala, Gesù non è dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बिटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूची ओळख आमच्या खासगी जिवितान, जेजूची ओळख आमच्या घोराब्यान, जेजूची ओळख आमच्या फिरगोजेंत आनी आख्या जगान पावूंक जाय. आमकां जण एकल्याक संदेशकार कशे पाठयल्यात देखून देवाक दिनवासुया आनी आमचेंच जिवीत देवाच्या हातान घालून जेजूची कडलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गेला आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना.
सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत गोड. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत गोड. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या देवाच्या म्हाका फावना पण तुज्या एका सुटान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Tu
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकेकालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. ओच जावं आमचो संतोष ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आयज 5वो आयतार साद्या काळाचो आनीक आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत दोतोनीच्या वावरा पासत भेटयल्लो दीस. खेरीत भाशेन आमचेय फिरगोजेन आमच्या संदेशकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा, जीं आपलो वेळ काडून भुरग्यांची आकारणी करूंक मुखार सरतात. आमची संदेशकारां बहुत थोडीं आसात आनी ह्या पासत आयज एक उलो मारतलो हांव. आतां दोतोन आमची परतून ऑफलायन म्हणजे आतां सद्याक ऑनलायन चालू आसली, परतून सुरू करपाची आमी प्रयत्न करता. जे भाशेन आतां पॅन्डमीक कंट्रोलान येता ते भाशेन आमी दोतोनीच्यो क्लासीस सुरू करतले. ह्या वर्साक जावची ना, आतां वर्स काबार जावपाक येता. जाल्यार नव्या वर्सान आमकां नव्या संदेशकारांची गरज आसा. जाल्यार जोण एकल्याच्यान तुमच्यान जाणी क्रिज्म घेतला ताणी संदेशकार जावपाक जाता. तुमकां कोणाक खुशी आसा मुखार सरपाक आनी ह्या संदेशकारांच्या वावरान भाग घेवपाक, जाल्यार फुडें सरचें. कोणाक जरी तर दिसता म्हाका कांय कळना, जाल्यार आकारणी आसा, प्रिपॅरेशन आसा, तें आमी करतले. ह्या पासत खुशे मनान मुखार सरचें. दादल्यांनी तशें बायलांनी, तरणाट्या चेड्यांनी तशें चेडवांनी मुखार सरचें. ही दोतोनीचो वावर फुडें व्हरपाक आमचे फिरगोजेन तुमच्या आदाराची आमकां भोव गरज आसा. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमचे दिनवास सोत्राय दवरची. आतां जेन्ना इगोर्ज उक्ती केल्या आनी लुवान आख्खी इगोर्ज उक्ती करपाचे प्रयत्न चालू आसात. जशें अमिताभ बच्चन सांगत आसता आमकां, आजून पासून पॅन्डमीक सोंपूंक ना, चालू आसा. वॅक्सीन आयिल्लो आसा म्हळ्यार तो आजून सगल्यांक पावूंक ना. जी काळजी आमी घेवपाक जाय, जे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, ते सगळे घेवपाकूच जाय. ह्या पासत सगळे SOPs परतून आतां सांगपाची तांची गरज ना, पूण जोण एकल्यान आमी हें सगळें करचें. मिसाक येता आसतना हांव म्हणटलो जाता जाल्यार घरा बे कशें येयात, सगळीं बाराबर येयात. आयताराक आमचे फिरगोजेन सद्याक 2 मिसां जातात. जरी तर आख्खी फामील बाराबर येयत जाल्यार मागतलो तुमी एक बांकार बाराबर बसूं येता. मुखार बांक जे आसा ते एम्प्टी दवरपाची गरज ना, कित्याक म्हाका व्हायरसाची भिरांत दिसना कोणूय घेवन म्हाका दीत म्हूण. ह्या मुखार आहाय तेय बांक भरल्यार बरें. ह्या पासत घरा बे कशें येयात, मुखार बसात. जरी तर आनीक मिसांची गरज आसा जाल्यार आमी आनीक मिसांय करपाक तयार आसा. हें ब्रेस्तारा दीस आमची PPCची जमात जातली, त्या दिसाक ताचेर आमी थाराव घेतले आनीक जाय वो नाका तें. ह्या पासत तुमचो समुदायाचो लिडर कोण आसा वो PPC मेंबर आसा ताचे लागीं तुमी उलोवचें. 4 दीस आसात आतां, मंडे, ट्युजडे, वेनिसडे, थर्सडे इवनिंग आमची PPCची जमात भरतली. ताचे पयलीं तुमचो कितें ओपिनियन आसा, तुमची कितें गरज आसा भोव करून साक्रामेंतां वाटेन, जाल्यार ती मातशें तुमच्या PPCच्या वांगड्यांक कळोवची. समजता तुमी सगळीं एक्टिवली भाग घेतल्यात म्हूण फकत इगोर्ज कितें करता तें पळोवन दिता तें घेयलें, मेळना जाल्यार सोडलें असलें नाका. सगळीं तातूंत मिसळ जावया आनीक हाचेर आमी बरे भाशेन आमचो निर्णय घेवया. आनी हो निर्णय घेता आसतना तातूंत आमी मिसळ जावया, कित्याक जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात. जेन्ना आमी निर्णय घेता कसले SOPs सांबाळपाचे आसा, मांडावळ करपाची आसा,
ती करपाक तुमची गरज आसा तेन्ना तुमी मुखार सरतल्यात म्हूण हांव रावतां. म्हणटच तुमची सजेशन्स जीं आसात ती बेश्टी वाऱ्या वयलीं जावची न्हय. सांगपाक जाय म्हूण सांगलें आनी कोण कोत्ता म्हूण केलें हें करून सजेशन्स करी नाकात. पूण तातूंत तुज्यान कितलो मिसळ जावपाक जाता हेंय मतीन दवरून इज इट रियली फिजिबल हेंय बीन जाणा जावन तुमची सजेशन्स करचें म्हूण तुमकां विनंती करता. कुमसाराचो साक्रामेंत कोणाकूय जरी तर जाय, कोणाकूय कुमसाराची गरज आसा जाल्यार सद्याक आमी आजून पासून जनरल कुमसारां ऑर्गनायज करूंक ना. जातलीं आतां लँड सिजनाक. त्या पयलीं कोणाकूय जरी तर कुमसार जावपाक जाय जाल्यार तुमच्यान येवन कुमसार जावं येता. दर दिसाक आमचें मीस सकाळीं 7 वाजता जाता. आनी कळयलां तशें कोणाकूय जरी तर दुसऱ्या मिसाची गरज आसा भोव करून एनिवर्सरी मासीस जीं आसात म्हयन्याची वर्साची 3ऱ्या वर्साचें मीस 8 वाजता जरी तर कोण करपाक सोदता जाल्यार तुमी त्या ऑफिसान कळोवं येता. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजे 7:15 वाजता आमची भोव पवित्र संस्काराक भोजवण जाता. ही जीं आतां मिसां सांगल्यात ती आमी सगळीं आजून पासून लायव्ह स्ट्रीम करता. कित्याक सगल्यांक आजून पासून येवपाक मेळना तांचे पासून. पूण जाता ते भाशेन आमी पर्सनली परशीं येवन ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेवंक वो एडोरेशनान भाग घेवंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करचो. सगळे SOPs जे आसात ते सांबाळून हेर सगळे कडेन आमी वचपाक घडये लागल्या. मिसाक वो एडोरेशनाक जेन्ना येवपाक जाय तेन्ना आमकां आजून पासून घडी भिरांत दिसता जाल्यार असली भिरांत पयस करया, मुखार येवया. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक दर बुधवार दर शुक्रार ज्या कोणाक येवपाची खुशी आसा तांणी येवचें. तुमचीं नांवां आमच्या ऑफिसाच्या नंबराचेर तुमी पाठोवंक जाता नाजाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमचीं नांवां दिवं येता. समजता तुमी सगळीं बरे भाशेन हातूंत भाग घेतली म्हूण. एक फॅमिली रिट्रीट घडोवन हाडला बँड ऑफ प्रिस्ट आनी 12 तारखेर तावन तो सुरू जातलो सांजेच्या 7:30 वाजता ते 9:30 वाजता. CCR TV हाचेर तो लायव्ह स्ट्रीम जातलो. तुमी तातूंत भाग घेवचो. ताचो लिंक जेन्ना येता आदल्या दिसाक तो आमी आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर पाठयतले. जाता जाल्यार सगल्यांनी बाराबर आख्ख्या घोराब्यान 7:30 ते 9:30 12, 13, 14 हे 3 दीस तातूंत तुमी भाग घेवंक प्रयत्न करचो. पंचायतीची कळवणी आयिल्ली आसा. आमचो CZMP म्हळ्यार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन्स जे करपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आमच्या पंचायतीन चिकालीचे पंचायतीन तो तयार करून धाडलेलो. तेच भाशेन आख्ख्या गोंयान धाडला. ते आतां तयार जावन परतून आयिल्ले आसात. ताची तपासणी करपाक दीस दवरलेले आसात. सावथ गोवा रवींद्र भवन मारगांव फातोड्डा हांगासर 7 तारखेर मार्चाचे सकाळीं 10 वाजता ते सांजेर 7 वाजता पासून तो एवेलेबल आसतलो म्हूण कळयला. तुमी वचून थंयसर पळोवंक जाता आनी पळोवचें वचून भोव करून तुमच्या गांवा विशीं कितें मांडलेलें आसा, कितें एक्सेप्ट केल्लें आसा, कितें रिजेक्ट केल्लें आसा, तुमी कितें मागलेलें हाचे विशीं चोत्राय धरची. तशेंच तांच्या वेबसायटाचेर तें अपलोड केल्लें आसा म्हूण सांगलां. www.czma.gov.in व्हडली हा वेबसायट. ते वेबसायटीचेर वचून तुमी पळोवंक जाता. आनी सगल्यांनी काळजी घेवची. कितें केल्लें आसा तुमच्या गांवचें, कितें पास केलां, कितें फेल केलां हाचे विशीं जाणा जावचें. आमचे फिरगोजेन भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव करपाक आमी प्रयत्न करता. ह्या बाबतींत जीं भुरगीं ह्या वर्साक कुमन्यांव घेवपाचीं आसात तांच्या आवय बापायची जमात आतां हे मीस जाल्या उपरांत जातली. सगळीं आवय बापूय जीं आसात तांणी हे जमातीक रावचें. क्रिजमाची तयारी आमी करपाक प्रयत्न करता. दिसपा लागीं आमी डेट घेतल्या जाल्यार क्रिजमाच्याय भुरग्यांनी आपली दोतोन शिकून तयार रावचें म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Say, there are Samantha, Rawata Sota Samantha, Bawat Munay, Deni Kusache, Sosakam Katuhore, Ami Kusache Toya, Bawat Tamsay Kupata, Deba Patso, Debutam so